संकश्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या खोंतीन सोदता तुका, खुशालपणांत सोदता तुका, सगळे कोडे सोदता तुका. दिसा फांतोड उदेताना काळजांतले हे उद्गार सोडटा. आयच्या दिसाक जे सोरबुजो तुका दोनया तें भेटयता. संकश्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या खोंतीन सोदता तुका, खुशालपणांत सोदता तुका, सगळे कोडे सोदता तुका. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमी सदांच सांगसोर हाजीर आसात. तुमच्या काळजांतान तुमी सदांच सांगसोर आसतात, कित्याक तुमचो भावार्थ बागयोन फ्रांसीस शावेराचेर आसा आनी ताचे उद्देशी जेजूचेर, कित्याक ताणें आमकां हो भावार्थ हाडलो आनी हाका लागून आमी जेजू सवे वाडोत आसा. तुमची सगळीं खाजगी मागणी इंतेसांव मनांत दवरात आनी ह्या मिसान आतां आमी भोक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं, तुमचेय सगळे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाचेर पात येता न्हय, आनी ताका लागून देवान आमकां कितलें बरेंपण केलेलें आसा. आमचो संबंद ताचे बरोबर आसा आनी जेन्ना आमचे संकश्ट येतात तेन्ना आमकां भिरांत ना, कित्याक आमच्या भावार्थाक लागून त्या संकश्टांनी आमी रोखडींच ताका वळोन ताचे कडेन विनंती मागता, ताचो आदार मागता आनी तो आमकां दिता. बागयोन फ्रांसीस शावेरूय आमचे पासत मागता. तर ह्या वेळार आमची काळजां जेजूचेर दवरून खालतेपणी आतां आमच्या पातकांचे बोगसणे मागया. सर्वेस्परा, आमची काकळूत कोर, कित्याक तुका आमी ओकमान केला. सर्वेस्परा, तुजी काकळूत आमकां दाखय आनी दयेन आमची सोडवण कर. सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. देवा, आमच्या कोणवाळे बापा, तुज्या पुतान आमचे पासत खुर्सार वळवळून आपलो जीव दिलो आनी दुस्मानाच्या जुलुमांतलीं आमकां सोडयलीं. ही तुजी व्हडा मोगाची येवजण उपकारी काळजान मानून घेवन मोहिमेवंत पुनर्जीवणपणाक पावंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आमी भोक्तीपणी आयकुया. धोर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. महान धोर्म सभेंत गामालियल नांवाचो एक फारिझेव आसलो. तो एक नांवस्तो धोर्मशास्त्री म्हूण आख्खी पोरसां ताका लेखताली. फुडें सरून त्या मनशांक थोडो वेळ भायर काडात म्हूण ताणें मागलें आनी सभेक म्हणलें, इस्रायलितांनो, ह्या मनशां विशीं तुमी कितें करूंक सोदतात ताची चोत्राय दवरात. ह्या आदीं तेदेवस नांवाचो कोण एकलो उपजलो, पूण एक मोठो मनीस म्हूण सांगूंक लागलो आनी सुमार 400 मनीस ताचे फाटल्यान गेले, पूण ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदार शिंपडले आनी नाच जाले. उपरांत
लोक घोंटीच्या सुमयार जुदास गालिलेकार उप्रासलो आनी आपणा फाटल्यान जायत्या लोकांक ओडलो. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचे शीस जोय मोळी शिंपोडले. तो तुमकां सांगूंक सोदता तें हें, तांचे सुरशिले पयस सोरात आनी तांकां सोडात. कित्याक ही येवजण हें काम मनशाचें जाल्यार तें आपशींच नाटक जातलें, पूण तें देवाचें जाल्यार तुमच्यान तें नाटक करूंक जावचें ना. त्या भायर तुमी देवाचेर आड झुजूंक पावशात. ताचें ताणें मानून घेतलें आनी धोर्मदूतांक आपूंक धाडले. ताणें तांकां मार दिलो. जेजूच्या नांवान आनीक उलयनाका जावंक तांकां शिडकायले आनी सोडले. जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोंसूंक आपणाक बाग मेळ्ळे म्हूण खुशाल जावन ते महासुबेंतले भायर सरले. ते दिसपट्टी देव मंदिरांत आनी घरांनी शिकवण दीत आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटीत रावले. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोग, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा, सगल्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाखून बगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावंक. जबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. हें हांव खात्रेन जाणो. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दोया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. उंड्याच्या वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं, तुमचेंय सवें आसूं. जुवांवा पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू गालिलियाच्या तिबेरियसाच्या दर्याचे पलतडी गेलो आनी लोकांची उरपोंज ताचे फाटल्यान गेली. कित्याक पिडेवंतां खातीर ताणें केल्ल्यो खुणां ताणें देखलेल्यो. जेजू दोंगरांत चडलो आनी आपल्या शिश्यां सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पास्काची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांचे व्हड उरपोंज आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचे म्हूण उंडे घेवचे? ताची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणा आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 देनारांचे उंडे तांकां पावचे नात. ताच्या शिश्यां मदल्या एकल्यान, आंद्रे, सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसा, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हणलें, लोकांक बसयात.
ते स्वातेर जायतें तोंड आसलें. म्हणटच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडक घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलेल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. आनी तीं धादोशी जातोच ताणें आपल्या शिश्यांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं न्हय. देखून तांचे खावन जातोच जोवांच्या 5 उंड्याचे उरलोले कुडके ताणें एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली खुणां लोकांन देखली तेन्ना ताणें म्हणलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबाव विरेत होच तो. तीं येवन आपणाक बोळान व्हरून आनी राजा करूंक सोदतालीं म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोडसुरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजू सदांच आपल्या बापायक एकवटोन रावतालो मागण्या उदेशी. तो सदांच मागण्यांत आसतालो. म्हणजे संबंद आपल्या बापाय बरोबर. कित्याक बापा सावन तो आयलोलो आनी बापा सोबें तो जियेतालो. ताका लागून आमी आयकलां तो आदीं फुडेंच जाणा आसलेलो कितें जातलें पळय तें. पूण तरी पूण तो तांकां विचारतालो कित्याक लागून ते तर ताच्या बागा आसा वो ताच्या बागाक ना. आनी हळू हळू तांकां तो आपल्या सवें ओडून घेतालो. तांचो बावाड हे पर्यंत वाडयतालो. आयज आमी दुसऱ्या वाचपान कितें पळयता, तो लोकांचे चुचुरे कोत्ता. ताचे बरोबर ते आसलेले देवाचें उतर तीं आयकतालीं, तीं धादोशीं जाल्लीं. पूण आतां ओत्मीक जेवण दिल्या उपरांत तो तांकां कुडीचें जेवण दिवंक सोदता. आनी कसो दिता, तो एक मिलाग कोत्ता. तांकां विचारता कितें तुमच्यान दिवंक जाता पळय तें. ते म्हणटात कांय ना, 2च मासल्यो आनी 5 उंडे आसात. तातूंत कितें करूंक जाता. तो म्हणटा हाडात, तुमचे लागीं कितलें आसा तितलेंच हाडात आनी म्हाका दियात. आनी तो ताचेर आशिर्वाद घालून म्हणटा वांटात. हे भाशेन आमी जेजूच्या नांवांत रावलीं की ना आनी ताचें सगळें करूंक लागलीं की ना, मागीर तो सगळें वाडयता. आतां आमच्याच जिवितान आमी नदर मारल्यार असलें जावंक ना. खूब फाटीं जालां आसतलें. केन्नाय अशें आमच्या घरांत घडटा की आमकां जेवण दिवंक जायना भुरग्यांक, पूण देव हिंजोतान हाडटा तें आनी दिता आमकां आनी आमी खुशाल जाता. तेन्ना आमी जाणो की तो खरेंच आसा म्हणून. तो सदांच आसा. पळयात, गमालियल एक शास्त्री, एक जाणार मनीस, तो म्हणटा कितें, हे मनीस देवाचें काम करता जाल्यार तांचे फाटल्यान वचूं नाका. कित्याक तुमी तर तांच्या आड वेशात, तुमी देवाच्या आड वेतेल्यात. ते तर सादे मनीस आसत तांचें सगळें काबार जातलें. ही जमात पर्यान आसा पळय ती तोगची ना. आतां आमचीच जमात पळयात. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसाक लागून आमी सदांच इगोर्जेंत वेताले. आतां वचोंक जायना कित्याक हें कोवीड पळय आहा तें आमकां अटॅक कोत्ता. ताका लागून आमकां घरा रावचें पडलें. पूण घरा रावन आमी सगळीं जाणां एकवटान जियेता. कित्याक लागून, कित्याक जेजू आमकां ह्या वायटांतलें बरें दाखयता आनी बरें कोत्ता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी तेच भाशेन ताका एकवटोन रावया आनी ताचे बरोबर आमचें जिवीत चलया. सगळीं जाणां आमचे हात अशे उंटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजूक आमी एकवटोन रावया.
तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येता आनी सगलें आमचे भितर आहा तितलें ताचें सोवें आसा. सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान तें सगलें भायर काडया. कितेंच भितर दवरचें न्ही. बरें वायट नाका जाल्लें आहा तितलें भायर काडया आनी ताचें दवरलें की ना ताचो आशिर्वाद ताचेर घालून बरें पळय तें अदीक बरें करतलो, वायट आहा तें काडून आमचें सगळें ताचें बरेंपण बोधतलो. बरीत आसा ताचो अणभव घेवया आनी हे परी ताचे बरोबर आमचें जिवीत हे भाशेन सारलें म्हणटोच मागीर आमच्या वेव्हारांत आमी ताका एकवटोन सगल्यो आमच्यो करण्यो जेजू सवें कोत्तेल्या जशे भाशेन जेजून आमकां दाखयलां तोच जेजू आमचें सवें त्यो करून दाखयतलो कित्याक आमी ताका एकवटोन जियेता. सगली आमची मागणी देवा मुखार आतां आमी मांडया आनी चड करून हे पिडेंतली जी आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेली आसा पिडा ती सायबान काडची आनी आमकां सुटका दिवची म्हणून मागया. सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडा खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतर खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रिथमीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जय. देवाचो पूत मनशाचो भागीदार जावंक पावलो तशेंच ह्या उदकाचे आनी दाका सोऱ्यांचे खुणे वरवीं आमकांय ताच्या देव संबंद वांटो मेळूं. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाख वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जय. सुरेस्परा देवा, ल्हानवीक मनान आनी पातकाची दूख धरून तुजें बरेंपण म्हाका फावो कर. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सुरेस्परा आनी म्हाका म्हज्या पातकांतलो नितळ कर. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पोदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. ह्या तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोळ्यान मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्याय ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावोवच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचेय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया, वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो, हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलेलीं उजवाडाचीं भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावार्थ्यांक उगडलीं दारां सुर्गींचीं. आम्हा पातक्यांक ताणें ताच्या मोरणान मोरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जुवणपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजवता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोर दोलबार निरोंतरी गायतात तुजे मुखार, पवित्र पवित्र पवित्र. दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुंकव्याच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जुवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जुवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जुवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तुज्या पती भाग्योन झुजे भाग्योन दोत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जशे भाशेन जेजू आपल्या बापायक मागणें म्हणटालो आनी सगळे आपल्या बापायचें आयकतालो, तेच भाशेन आमी जेजूक एकवटोन जेजू सवें मागणें म्हणया आनी जेजूचो स्वभाव
आमी पत्कोरया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमचीं पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं, तुमचेय सोव्या आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कोर. देवाचे शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. ह्या वेळार दोळे धांपून आमी जेजूक आमचे कुडींत मनांत आनी आत्म्यांत स्विकारया आनी हे मागणें आमच्या काळजांत थावन म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कदींच कोडसरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत शेवलेलो आसा. ओत्मीकपणी आमी ताका एकवटून आसा. तर आमचें काळीज ताच्याच स्वाधीन करया, कूड, मन आनी आत्मो. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, दोळ्यान तुवें आमची सोडवण केली, तर दोळ्यान आमकां सदां सांबाळ.
तुज्या पुताच्या कोश्ट मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जवणपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी दिसाच्या दिसा दिसपोटी मिसान हे परी भाग घेतात आनी हाचो अर्थ तुमच्या जिवितान घडटलोच, कित्याक जेजूक आमी अणभवता आनी जेजूक अणभवलो म्हणटच आमचें जिवीत तो बदलता. तो तुमचे पासत हांव मागतां सदांच आनी तुमकां बरी सावध भलायकी दिल्या पुरो म्हणून. तुमकांच न्हय, तुमच्या सगल्या घरच्यांक, जीं कोण गोंयांत आसा ओ आमच्या इंडियेक आसात ओ परदेसांत आसात, तितल्याय पासत. आनी हो आशिर्वाद घेवन शेवटचें एक मागणें बागेवन फ्रांसीस शेवेराक हांव म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूं, तुमचेंय सोवें आसूं. सोरपोदिदाद देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागेवन फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय कश्टांक फुडो करूंक भियेना, कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हाल्लींच कोवीड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक हजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक हे पिडेंतलीं तुवें निवारलीं. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसऱ्या खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतलीं वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आमी मागता. बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन तें शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू क्रिस्ता वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. San Francis Xaviera, व्हडा कुरा, रातीस आमच्या मोगान लासलोल्या, बेसांव घाल सायबा, शारार गोंयच्या सांबाळूंक सदां काल, गोपान तुज्या बेसांव घाल सायबा, संवसारार आमच्या सांबाळूंक सदां काल, गोपान तुज्या.